गोयच्या सायबाचे 2024 जावपी एक्सपोजिशना पयलीं पोरणे गोंय दायज वाठारांचें सोबितीकरण करतलो, थळावो आमदार राजेश फळदेसायन सांगले. एका बरा आर्किटेक्टाक घेवन हांवें आराखडो तयार करपाचें काम हातीन घेतला. हो आराखडो घेवन केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी हांची भेट घेतलो, अशें फळदेसायन सांगलें. आमचे गोयचे सायबाचे एक्सिबिशन आहा, तुम्ही जाणा आसतले 2024 हांव थंय ब्युटिफिकेशन करूंक सोदता. एक सुंदर आमचें ओल्ड गोवा आनी हेका लागून हांवें एक सारको जाने माने आर्किटेक्ट घेतलेलो आसा. काम सुरू केला, एक बरो आराखडा तयार जालो आहा म्हाजो. ते घेवन ह्या दिसांनी हांव आमचो भाऊ श्रीपाद नायका कडेन वचपाचो आहा. त्याच बरोबर दुसरो जी किशन रेड्डी सरा कडेन वचपाचो आहा, सेंट्रल मिनिस्टर. त्याच बरोबर हांव रोहन खंवटे बाबा कडेनूय वचपाचो आहा. 2024 तुमकां सगळ्यांक दिसतलें की ते जातलेंच जातलें आनी सगळ्यांचे तेंच्या मदतीन आमी ते खंय वचूंक पडल्यार हांव वयतलो, पण हांव तें करून घेतलो.